Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. स्वर्गीचे बापा आनीक फावटी तुका आमी वाखाणटा तुज्या वेळा पासत आनी तूं आमकां आनीक कितें तरी शिकयता तुजें उतर जें उतर आमकां जिवीत दिता जें उतर आमकां सुटका दिता जें उतर आमकां बरेपणाच्या रस्त्यार पावयता तें उतर ज्या उतरान आमचो बरो फुडार आसा वायट करपाक न्हू नश्ट हाडपाक न्हू बरो फुडार आमचें जिवीत वाडयता तसलो फुडार जिवितान बरेपण हाडटा तसलो फुडार तें आमकां तुज्या उतरांसून कळटा जो फुडार तुवें आमकां दवरलेलो तो बरो नश्ट करपाक न्हू म्हणून आनी तूं आमकां भावार्थाचेर जायतें शिकयता कित्याक तुजो भावार्थाचेर फोकस आहा आनी आमी कसल्याच मागण्यांत कितूनच आमी सुफोळ जावंक पूण आमच्याच भावार्था वरवीं आमकां सुफोळ जाल्या आनी आमकां जें कितें जाय तें आमच्याच भावार्था वरवीं आमकां फावो जाला म्हणून तुज्या उतरांसून आमकां तूं कळीत करता आनी भावार्थाक आमच्या एक्शनूय जाय खोडणीय जाय आनी तेन्नाच भावार्थ तुका मानवलेलो जाता म्हणून पवित्र आत्म्याक ह्या दिनवासता तो आमकां शिकयता एक शिकोवणदार सदांच शिकोवंक तयार रावता जें कितें आमी नकळो तें आमकां जाणा जावन आमकांच धरून न्हू पूण दुसऱ्यांक दिवपाक होच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे आयचे शिकोवणे पासत आनी तूंच शिकोवन शिकयताय म्हणून हांव तुका दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन हालेलुया 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 आमचें उरलेलें न्हू पॉयंट पवित्र आत्म्याचीं फळां गॅलेशियन 5:22 एकूच पॉयंट आमी शिकलेली न्हू मोगाचो आमचो मोग कसो आसूंक जाय सेल्फीश सिमेन नासलेलो एकेच वाटेचो मोग आसूंक जाय आमचो आमी दुसरी आमकां कितें दितली म्हणून आमी मोग करपाक जायना आमचो मोग जेजू भाशेन आसूंक जाय आमकां आस आसूंक ना दुसरें आमकां कितें दितलें म्हणून आमी मोग करता म्हणून एक घोव आनी बायल काजार जाता न्हू कित्याक काजार जाता घोव आपल्या बायलेन आपल्या भुरग्यां बाळांक पळोवंक जाय आपणाक जेवण दिवंक जाय म्हणून बायल आपल्या घोवान आपणाक बरें घरान कितें कितें हाडूंक जाय भोवंक व्हरोंक जाय म्हणून काजार जाता ना न्हू मोगान काजार जाता न्हू एकामेकाक मोगान रिलेशन करता न्हू कित्याक आनी त्या मोगानूच मागीर भुरग्यांक पळोवंक जाय घोवाक जेवण दिवंक जाय तें मोगान जाता न्हू ताका लागून कोण काजार जायना न्हू हॅलो तुमी कोण काजार जाले ताका लागून काजार जाल्ल्यान ना न्हू तशेंच आमी जेजूच्या मोगान कित्याक पडटा आमी देवाचें प्रवचन करूंक जाय म्हणून कितें ना न्हू आमी मोगान तेजें रिलेशन तेणी मोग केला म्हणून आमकांय दिसता आनी तें मोगान मागीर आमी तें प्रवचन करूंक जाय रिच आवट करूंक जाय तें मोगान करता न्हू जेजून आमचें तें वच म्हणून सांगलां आमकां हें बरोवन दवरलेलें पूण आमकां जाय जाल्यार न्हू फोर्स केला कोणा ओळून हाडला कोणा आमी येयल्या न्हू बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव मागीर कितें आहा जॉय संतोश बरीत आतां जॉय म्हणजे कितें वॉट इज जॉय संतोश बरीत जावप म्हणजे कितें खोरशाल बरी संतोष बरी खुशाल बरी वॉट इज जॉय जॉय मीन नोईंग द एंड रिजल्ट बिफोर संतोष बरीत जावप म्हणजे आमी आमचो एंड पयलींच जाणा आमी जाणा शेवट पयलींच जाणा तेन्ना आमी संतोश बरी जातली न्हू एग्जाम्पल आतां तुवें एक गेम पळयल्या क्रिकेट खेळोन जाली आनी ते कामानसून येता तुज्या वांगडा बसता कोण संतोश बरीच आसतलो तूं जाणा इंडिया जिखली म्हणून आतां कोण संतोश बरीच आसतलो कोणी पळयलां तें न्हू तुवें पळयलां तूं इंडिया जिखल्या म्हण तुका खबर आहा ते येवन मागीर बसला आतां कोण
संतोष परी कोण कोण जिखतलो कोण येतलो आबूच तें कित्याक तिणें पळोवंक ना आनी ताका खबर ना कोण जिखल्या ती. तुका खबर आसा हँड रिजल्ट कित्याक तुवें तो पळयलें तूं जाणाय इंडिया जिखल्या म्हणून तूं संतोष परीच आसतलें कळ्ळें. हँड रिजल्ट नोईंग द हँड रिजल्ट बिफोर हँड जॉय. संतोष परी जावप म्हणजे आमी जाणा बरेंपण लास्ट आतां अब्राहम जाणा आसलो आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय जाल्लो म्हणून तो संतोष परीच आसलो कित्याक तो जाणा आसलो आपूण ऑलरेडी जालो म्हणून. आतां आमकांय खबर आसा कितेंय जालें जाल्यार 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या जावच्या पयलींच आमकां खबर आसा आनी आमी संतोष परी जाता ताका म्हणटा जॉय संतोष परी. ओके आमी जाणा कोंकणीन कितें आसा सेकंड पॉयंट काळजांनी खोल खुशालकाय उपजायता म्हणजे जॉय. आमच्या खुशालकाय म्हणजे जॉय न्हू संतोष परी जावप. आमच्या काळजान संतोष परी आमी केन्ना जातली खुशालकाय केन्नाच आमी जातली म्हणटा तो उपजातली पवित्र आत्मो आमच्या भितर आमी पयलींच खुशालकाय आसतली कित्याक आमी जाणा एंड रिजल्ट. आमी जाणा आमी जेजूच्या गायांनी बरें जाल्या. जर आमकां गरजो आसा जेजू आमच्या गरजांनी पावता म्हणून आमकां खबर आसा न्हू. आमच्या सगळ्या गरजांनी जेजू पावता म्हणून आमकां आमच्या काळजान खुशालकाय आसतली. जरी आमकां दिसना आमच्या फुड्यान कितेंच पूण आमचे कडेन खुशालकाय आसतली कित्याक आमी जाणा देवाच्या उतरान कितें बरयलेलें आसा तें न्हू. आतां आमकां कोणी कितें म्हटलें आमकां दूख येतलें काळजान येतली कित्याक आमचे आमी जाणा न्हू. एग्जाम्पल हांव मोठी आसली खूब फाटल्या दिसांनी हांव चड बारीक जाली. एक भयण गावली आनीक भयण आसली ती कितें कितें म्हणपाक लागली म्हाका चलता अशें जालां आपले ओगे रावले. दुसरी म्हणपाक लागली म्हाका चड पयशे जाल्या न्हू पळय ते खंय धरूंक जाय तें तांकां खबर ना. हांगा धरूंक काय थंय धरूंक ते टेन्शनान म्हणटा मनीस बारीक जालो म्हणजे म्हाका डायलॉग. पयलीं म्हाका मातशें जालें पूण मागीर हांव घरा व्हरून खुशालकाय जाली कित्याक म्हाका जप करून उडाशिल्लो. मिलाकी 3 chapter 3:10 कितें म्हणटा मलाकी चॅप्टर मलाकी 3 chapter म्हाका 3:10 उडाशिल्लो. तुज्या म्हणटा घरान तुका रूम पासून नासचो ना दवरपाक. इंग्लिशीन देर इज नो रूम फॉर यू. कोंकणीन हो रोप घालून म्हज्या राशीक घाल आनी तूं म्हाका परिक्षेक घाल. तुज्या सर्गीचे दरवाटे आपूण उगडिना जाल्यार आनी तुजेर ओतयना जाल्यार वाच. म्हज्या घरान हो रोप आडशा खातीर सगळो तुजो दाव वांटो कवटेचे कुडीन राशीक घाल. मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात म्हणटा सर सत्यवन सर्वेश्वर. हांव तुमचे खातीर सगळीच्यो माणसो शुभम आशिर्वाद तुमचे ओतिना जाल्यार पळयात. Bring you all the tithes unto your storeroom, that there may be a meat in my house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. कितें म्हणटा तुका जागो ना तुका दवरपाक इतले देव दितलो. आनी तिणी म्हटलें न्हू म्हाका खंय धरूंक इतले देवान गिरेस्तकाय दिल्या खंय धरूंक कितें ना म्हण तांकां मनशाक टेन्शन जाता आनी बारीक जाता. हांव इतली खुशालकाय ही संतोष ह्या देवाच्या उतरान जेजू तिणी म्हणजे तूं तिच्या तोंडानसून प्रोफेसायज केलें की म्हाका इतली तूं गिरेस्तकाय दिल्या की म्हाका रूम ना दवरपाक. तिणी तशेंच म्हटलें न्हू आनी हांव खूब संतोश बरीच जाली. कित्याक हाय नो आतां हँड रिजल्ट न्हू म्हाका देवान म्हाका म्हाजो
शेवट म्हणटा न्हू कितें म्हाका देवाचें ब्लेसिंग येवपाचें तिच्या तोंडांसून उलयलें पूण तिणें म्हाका कितें राग येवंक जाय अशें म्हटलेलें न्हू पूण तें हांवें घेवन बसोंक ना. मातशें पयलीं म्हाका लागलें मागीर म्हाका चप करून हें चापटें उडाशिल्लें देर इज नो रूम खंय दवरूंक कितें तें स्वत नाशिना आनी इतली संतोश बरी देवाक आर्गां दिवपाक लागली. तो म्हणटा तो काळजान आमच्या कोण संतोश दिता वो आतां कोणी कितें म्हटलें आमकां दूख जाता मागीर रोखडीच आमी देवाच्या उतरान वयता न्हू आनी संतोश बरीच जाता. आं जाता न्हू एक भयण देवाच्या उतरान आसा पूण तो देंवचार एकदां न्हू तो एकदां न्हू सोत उलयता पूण तेका तें कोण कशें सोत उलयलां तेणी तेजें ऑपोजीट करून पळोवंक तो सोत उलयता आमचे कडेन तेका कळना तो एक्चुली फाल्स उलयता पूण आमकां तें तितूनसून संतोश बरी जावपाक कायजान पळय देवान संतोश सोंतयलो आसा न्हू आमचे कडेन तो पवित्र आत्मा आमकां संतोश बरी जावंक शिकता. एकली भयण आसली देवाच्या उतरान सदांच आसताली खंय. एक दीस गेली डॉक्टरागेर गेली आनी डॉक्टरान तिका सांगलें तुका कॅन्सर जाला. ती कितें जाली ती हांसपाक लागली कित्याक तिच्या काळजान कितें आसलें संतोश आसलो न्हू तो तिच्या तोंडान दिसती पडलो हांसूंक लागली. हें पवित्र आत्म्याचें फळ हां हें संतोश बरीत जावप मनीस आमी संतोश बरीत जावप हें पवित्र आत्म्याचें फळ. ती हांसूंक लागली. डॉक्टर म्हणूंक लागलो कितें जाणा तुवें आयकूंक नाय आं तुवें आयकूंक ना सारकें ना आपणें आयकलां सारकें आनीक हांसपाक लागली. डॉक्टर्स कितें समजलो ही आं आयकलें आनी हिका शॉक बसलो आनी कित्याक डॉक्टरांक खबर ना न्हू देवाचें उतर अनसीन म्हणून दिसना तेजेर आमी सोत मानता म्हणून डॉक्टरांक खबर ना म्हणून आमी दिसनाच्या वस्तूचेर आमी सोत मानता आनी आमी संतोश बरी जाता डॉक्टरांक खबर ना. मागीर तिणें सांगलें डॉक्टराक तूं आनी एकदां रिपोर्ट काडून पळय. कितें जालो रिपोर्ट कॅन्सर ना. डॉक्टराक मागीर कळ्ळें ही हांसताली ती कित्याक ती पूण ती कित्याक ती हानसीन कितें दिसना त्या वस्तूचेर ती पळयताली आनी हांसताली. भावाक म्हणजे कितें तूं दिसनाच्या वस्तूचेर सोत मान आनी तेन्ना तूं संतोश बरीच जाता भितर. ती संतोश बरीच जाली. पयल्यार कसो संतोश येता पवित्र आत्म्याचो आमकां पवित्र आत्मा एक हें दिता केन्ना आमी कंटिन्यू आसल्यारूच. आतां हें देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसलें म्हणून म्हाका देवाच्या उतर परत उलयलें आनी हांव संतोश बरीच जाली न्हू. तेका कंटिन्यू आसल्यारूच ही पवित्र आत्म्याची फळां जी आमच्या भितर ओपन करता आमी कंटिन्यू आसल्यारूच तें आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा सारकें. हॉलिडे घेत जाल्यार दिसतलें आतां हांव देवाच्या उतर नकोच आसलें जाल्यार हांव कितें घेवन बसतलें आसली. तिणें कितें म्हटलां तें न्हू तिणें म्हाका अशें कित्याक म्हटलें सगळ्यांक सांगतलें आसली. आतां हांव कितें सांगता तिणें म्हटलें प्रोफेसी म्हाजी प्रोफेसी ही म्हाका रूम ना दवरपाक फ्युचर म्हजें हें केलां आनी हांव संतोश बरीच जाली. आमी तशीच संतोश बरी आमकां ओ जॉय हो संतोश कोण दिता हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा तो ती फळां ओपन करता. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसता हो संतोश आमकां दिता तो. पयल्या डॉक्टर रिपोर्ट दिलो तिका ती देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसली म्हणून आसली. बाकीचें कितें करतली अशें रडटली आसली न्हू. हां रडटली आसली न्हू. आतां एक भयण सांगताली तिच्या घोवाक सरपीण काय कितें जालें म्हणून आं आं अशें सांगताली. हांव एक दीस मात एप्रील मे आसतलें लास्ट इयर आसतलें चड ना 2-4 वर्सां जातलीं. म्हाका हांगा न्हू रावंड अर्दे अशें रावंड चंद्र कसो येयलो असो अर्दोच येयलो रावंड जावंक ना आनी म्हाका खाज येताली आनी मोठें जातालें. आतां हांवें कितें केलें जाणा हांव म्हापसा गेल्ली म्हाजे घोवाचे भयणीन जी भाची आसले वांगडा ते ड्रेस आसले ते म्हाका फिटींग नासले आमी चेंज करपाक गेली दोगां ते जाण आसले म्हणून दोगां गेली आनी आमी हांवें कोल्ड ड्रिंक पियालें आनी हांवें म्हटलें कॅमिस्ट आहा न्हू हांवें म्हटलें मातशें मुगो म्हाका म्हटलें खाज येता आमी या कितें टूप घेवया बेश्टो मागणें गेल्लें पूण आसूं म्हटलें चलया. आनी हांव गेली तो म्हाका पयलो आनी तुका आपूण मॅडिसीन दिना म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें कितें जालां तूं म्हाका तुका
सोडपी ना तुका डॉक्टराचो एडवान्स जाल्यार दिल्या शिवाय बरोवन हाडल्या शिवाय आपूण तुका मेडिसीन दिना. हांवें म्हणलें डॉक्टर जाणा कित्याक हांव जाणा आसलें डॉक्टरांक खबर ना म्हणून तें. आतां ते भयणू सांगताली एका डॉक्टराक गेली डॉक्टरान ताका हांगा जाल्यार कॅच पुय कितें म्हूण सांगलें म्हणटा हांगा कॅच येयला. सो डॉक्टरान एका सांगलें आनी आपणें म्हणटा तेल लायलें चिकन खाल्लें तेणी बा आनी तें चड ताका फटाफट जोर ना म्हणटा फटाफट अशी डिलिव्हरी जायना तशी पेन म्हणटा येयली. मागीर दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेली. डॉक्टर म्हणूंक लागलो कितें कळना हें डॉक्टरांक काय म्हणूंक लागलो पळय हांव जाणा आसली डॉक्टरांक खबर ना म्हणून तें ताका लागून त्या फर्मासकाराक आमी विचारलेलें ताका खबर आसलें डॉक्टराक काय म्हणून. मागीर हांव घरा येयलें हांवें भयणीक सांगलें तो म्हाका म्हटलें आसलें हांव म्हाका म्हटलें मेडिसीन दिना तो. ते म्हळ्यार कित्याक जालां तें तुका. हांवें म्हळ्यार हय सांगलें हांव आसलें कित्याक ती रॉंग जाग्यार येयला न्हू एक कडेन येवं शकना न्हू. मागीर भयणीन मागणें केलें असो वेदो घातलो साम्स 91 असो तूं मगे हांगाच मरतलें फुडें चडची ना जेजूच्या नांवान. आमी दोगांयनी मागणें केलें एग्रीमेंट प्रेयर तूं आनी फुडें चडची ना हांगाच मरतलें. ती चडटा खंय न्हू रावंड काय कितें सो तूं हांगाच मरतलें आनी फुडें वयचें ना जेजूच्या नांवान म्हूण सांगलें. आनी हांव संतोश पळयता मागीर म्हाका फटाफट सांगलें कित्याक हांवें एक स्क्रिप्चर हांव सदांच हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हजेर कसलो अधिकार ना. रोजरी घेतली आनी मणीच रावली जेली आनी गोविलो तेजो शेनवार आसलो गोविलो आनी तिणें सांगलें अशें सांगलां. आनी म्हाजी नवणेन म्हाका फोन मेलो घोवाचे भयणीन झाडो घालूंक आसा तें बरें न्हू. हांवें म्हटलें ओके. मागीर हो म्हणलो गो या आमी सकाळीं तें आनी डावट नाका. हांव गेली हांव म्हाज्या कानान हें घातलेलें हांव तो कितें म्हणटा तें म्हाका कांय खबर ना. तेणी म्हाका कितें सांगलें एक विक्साची बाटली हाड आनी एक बिस्लेरी. हांवें कितें केलें जाणा विक्साची बाटली बोल्लेली येयली. हांवें आयकूंक ना न्हू हांव तुका सांगता कानान घातलेलें न्हू हांवें तेजें कितें आयकूंकूच ना. बिस्लेरी बरी बोल्लेली येयली उदकाची. तो तकलेर हात मारलो कानान हांव टॉक आयकतालें टॉक आयकताली हें आसलें मोबायलाचें चालू आसलें कानान घातलेलें म्हणून कितें म्हणून टॉक आयकतालें जेजूचें उतर आयकतालें ब्रदर जॉन्सनाचें. आनी तो पयल्यान तकलेर हात मारलो कित्याक तेणी म्हाका खाली हाडूंक लायिल्ली. विक्साची बाटली खाली आनी बिस्लेरी खाली हाडूंक लायली उदकाची बाटली. मागीर तेणी भयणीक पळयलें तूं हांगा यो हेजें कांयच आयकना हें म्हणलें हें घातलां आनी तेंच आयकता म्हणलो. आनी ताका कितें कितें सांगलें आनी तरी आयकूंक ना कितें तें तेणें कितें केलें आनी आपणाचें कितें घातलें आनी दिलें आनी जालें. आमी घेवंक ना कांय ना ना ते सकाळीं गेली न्हू तेणी म्हाका हाडूंक लायलें आनी म्हणलें म्हाका सांजचें यो आतां सकाळीं सांजचें यो परत. हांवें म्हणलें म्हाका सांजचें येवपाक जायना. आमी तेन्नाच न्हू वास्को एका घरान बायबल क्लास स्टार्ट जालें आनी फर्स्ट डे आसलो फर्स्ट डे आसलो आनी वचोंक जाय आसलें. हांवें म्हटलें म्हाका सांजचें जायना. आतां कांय जाण संतोश आसलो म्हणून जायना सांगलें भियालें. आतां कोणी ससराची मनशां भियाता न्हू हांव जाणा. थोडी म्हणटा भायर सरोंक दोतोरान सांगलां भायर सरो नाका म्हणून. सकाळींच कोण सांगतालो फोन ती कोण तिका खंय वचपाक जाय आसलें तो म्हणलो भायर सरना म्हणून कित्याक दोतोरान सांगलां तिकाच लागून. आनी हांवें ताका डायरेक्ट सांगलें म्हाका सांजचें जायना हांव येना. तो म्हणलो फाल्यां आपणाक जायना परवा यो. हांव म्हणलें बरें. आमी भियाल्या कित्याक भिवंक ना हो संतोश तो जेजूच्या घायन हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हाजे कसलो अधिकार ना. तो हें आसलो न्हू भिवंक ना. आनी कोण सांगलें भिवन सांजचो वयचो नासलो. आसूं बायबल क्लास हांव बायबल क्लास केली. बायबल क्लास बीन घेतली आनी मंगळार आसा तेणी तें घेवन आपयलें तें तापलो म्हजेर येवंक ना म्हणून. मागीर जालें म्हाका म्हणलो आनीक 8 दिसांनी यो आनी तुका तेन्ना चिकन खावंक जाय नुस्तें खावंक जाय तें सांगतलो. म्हाका शिवराक जें सांगलें आयकूंकूच ना. हांवें बरें चिकन बीन सगळें खाल्लें नुस्तें बिस्तें. कित्याक खाल्लें हें कित्याक संतोश आसलो न्हू पवित्र आत्म्याचो भितर म्हज्या आनी खरेंच न्हू तेजे कडेन वयच्या पयलीं तें बावल्लें मेलेलें. आमी मागणें केलें न्हू त्या जाग्यार तूं मरतलें न्हू त्यो पुययो पळय तडतडीत जाल्यो तांबड्योच त्यो न्हू बावून येयल्ल्यो तेणी पळयलें तरी तो रिपोर्ट दिलो आपणाचो.
आनी वचोकूच ना आनी म्हाका राती कडेन लावपाक वचपाक ते वखद ते म्हणूंक लागले म्हाका तेणी सांगलां म्हणलें तुजे कापडां सेपरेट आयदनां सेपरेट सगळे सेपरेट दवर आनी म्हाजी भयण एका रुमान रावता आनी हांव तेजे कडेन हांवें म्हटलें तशें जाल्यार म्हाका तूं लावच नाका कित्याक ते प्रॉब्लम न्हू एका सायडीक दवरपा हांवें म्हणलें भायर मार जेजूच्या नांवान म्हाका कांयच सांगना ऑलरेडी तो मेला हांवें ते वखद लावकूच ना आनी तेजे कडेन परती वचोंक ना कित्याक वचोंक ना हें देवाचें उतर आनी हो संतोश तो पवित्र आत्म्या वरवीं आसलो आनी देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसलो म्हणून हो संतोश भितर आसलो आनी ते आपुणूच मेले मागीर खूब ते कोणाकूय दाखोवपाक न्हू हें आसलो रावण आसलो मेलोलो काळोच जाल्लो असो रावण सारकें दिसतालें आनी जेन्ना दुसरे फावटी वास्को गेले तेन्ना दाखयलें तांकां हो संतोश आमकां जावो आमच्या पवित्र आत्म्याचो जाल्यार कंटिन्यू देवाच्या उतरान आसूंक जाय आमी हे पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या भितर दिसूंक जाय जाल्यार आमचें रिलेशन आसूंक जाय आमची सोयरीकूच देवाच्या उतराची आसूंक जाय आतां म्हाजी सोयरीकूच देवाच्या उतरान आसली म्हणून जालें न्हू तें जाल्यार लोक संवसारांतलो कितलो भियाता आयकूंक ना तुमी हां सोपीन म्हटल्यार हा हा ना तसलें आमकां अधिकार ना आमी कोण जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आमी देवाचें मंदीर तसलें आमच्या भितर रावूं शकना समजता पूण आमचो फोकस देवाच्या उतरान ना जाल्यार म्हणटकच आमची मागीर भिरांत येता दुबाव येता हां येता न्हू दुबाव आमच्या भितर आनी दुबावाचें मागणें देवाक मानवना कित्याक मानवता देवाक आमच्या भावार्थाचें मागणें आमी अदें शिकल्या न्हू भावार्था विने देवाक कोणीच मानवलेली जायना आमकां भावार्थ जाय म्हणजे आमकां देवाचें उतर जाय आमचेशी तेन्नाच आमी मानवलेली जाता आनी आमकांच ती पवित्र आत्म्याचें खुशालकाय आमच्या काळजान दिश्टी पडटा बेश्टी खुशालकाय जाता कोणाक हां भिरांत येता न्हू आतां डॉक्टरान कितें सांगलें कोणी मनशांनी कितें म्हटलें रोखडीच भिरांत येता न्हू हां भिरांत येना पूण देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला हां कसलो आत्मो दिला आमकां देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना गोठायेचो मोगाचो पदवेचो आनी आपदबाणेचो हां 2 Timothy 1:7 सांगता आमकां God has not given us a spirit of fear but love, power and sound mind. आमकां भिरांत कोणाक दिसून येता तर आतां संवसाराची उतरां केन्नाय वयशी न्हू संवसारान कोणाय कडेन वयशी जाल्यार पयलीं म्हणटा म्हाका न्हू भिरांत दिसता म्हाका भिरांत दिसता कित्याक देवाचें उतर नकळो न्हू भिरांत सगळ्यांक आसा ना आमकां येना भिरांत कावखान मातशें वच म्हणून सांगलें भिरांत येना भायर सर गो मातशें आं भिरांत सगळ्याक आसा मागीर आमी कितें उलोवंक जाय देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना आमी परत परत आमचें मायंड रिन्यू करूंक जाय आमचें मायंड रिन्यूवंग ऑफ मायंड आमची ही चिंतना बदलूंक जाय ही भिरांतीची चिंतना येता तेचर आमी म्हणूंक जाय देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना मगर घोटायचो मोगाचो आनी हां आप धबण्याचो आत्मो दिलेलो आसा देवान उलयत रावंक जाय आमी तेन्नाच आमची भिरांत पयस जातली बन शिकताली न्हू ओदो James 4:7 म्हणटाली न्हू देवाच्या उतराक खालती जायात आनी देवचा तुमचे कडलो पळोवन येतलो कसो पळोवन येतलो जाणा ब्रदर बरो एक्शन करता न्हू एक सुण्याचेर एक कुत्र्याचेर न्हू गुणो मारतो कहो धांवता के 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 करून न्हू तसो जेन्ना आमी देवाच्या उतराक खालती जाता तसो देवचार आमचे सोशिलो पळोवन येतलो जेन्ना आमी देवाच्या उतराक खालती जाता म्हणजे देवाच्या उतराक आमी मान दिता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना देवचार आमचे सोशिलो के के करून कुत्रो धांवता न्हू तसो तो आमचे सोशिलो धांवतलो सबमीट युअरसेल्फ बिफोर गॉड एंड यू वील रन न्हू तो धांवून वयतलो पूण आमी देवाच्या उतराक फक्त खालती रावंक जाय
देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी मानून घेवंक जाय. तेन्ना आमच्या काळजानूय संतोश येता. येता न्हू? येना? कोणी कितें म्हटलें जाल्यार संतोश ना जाल्यार मागीर कितें आसतलो? राग न्हू? मागीर झगडोंक उबी रावतली. न्हू? आतां पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या भितर आसूंक जाय. आमी न्हू फर्स्ट सेकंड टायम पोर्टाक गेल्ले आमी 4 जाणां आसलीं, यूथ सारकी तेन्ना. आमकां एका फादरीन आफोवन येलें आनी कितें सांगलें आमकां, तुमी विकली प्रेयराक वचोंक जाय, पूण ते कोण परगट करता तेजे कडेन ही फळां आसा जाल्यार पळोवपाची. ही पवित्र आत्म्याची फळां आसा त्या प्रिचरा कडेन. कित्याक तो जाणासलो त्या टायमाचेर कितें जाता तें न्हू. आनी आमी तेन्ना यूथ आनी आमी फायरार आमकां जेजू कोण तो जाणा जावंक जाय. कोणी सांगलें धांवतालीं. पवित्र आत्मो जाणा आसलो, तेज्या तोंडानसून आमकां सांगलें ही पवित्र आत्म्याची फळां पळय, मोग, संतोश, जॉय तेज्या भितर आसा संतोश बीन जाल्यार तुमी तेजे प्रेयराक वचोंक जाय. फर्स्ट म्हणजे मोग आसा काय तेज्या पास्टर देवाचें उतर परगटाचे कडेन तें पळोवंक जाय. देवाचें उतर परगट करूंक आयकूंक वयता आमी तेन्ना तें आमी पळयतालीं. मागीर आमी संतोश बरी सांगूंक जाय जाल्यार आमचे कडेन कितें आसूंक जाय? कंटिन्युएशन इन द वर्ड. देवाच्या उतरान आमची सोयरीक जोडून आसूंक जाय सदांच. फुडलें पळोवया आमी 3rd पॉयंट. पळयतात गॅलेशियन 5:22. कितें करता? एकामेका कडेन शांतीन संतान करून एकवट करून शांती. 3रो पॉयंट अशी शांती. आमच्या जिवितांत शांती. कोणाकूय विचारल्यार शांती आसा? शांती, खुशालकाय, जॉय. शांती आसा म्हणटा विचारल्यार कितें म्हणटा संवसार? शांती खंयची? थोडी म्हणटा लग्न जाल्यार शांतीच ना म्हणटा घरान. न्हू? आयकलें? आयकोंक ना कोणी? लग्न जाल्यार शांती म्हणटा ती नाच म्हणटा. शांती कसून येता? देवाच्या उतरान. शांती केन्ना येता? जेन्ना तूं मोगांची येता तेन्ना. ही देवाचें उतर आतां दुस्मान काय आसा न्हू, थंय तुजे कडेन एकवट करपाक, संधान करपाक तुका आदार दिता हो पवित्र आत्मो. हे फळ तुजेशी आसा जाल्यार तूं नवी रचना. तूं तर राग धरून बसता जाल्यार तूं पोन्न्यानूच आसाय. तुका कोणाक बोगसणें दिवंक जायना आनी शांती करूंक जायना जाल्यार तूं नवी रचना जावंक ना. थोडी म्हणटा म्हाका हांवें भोगशिलां पूण हांव तेजे कडेन उलयना. ही शांती? हां, हांवें ताका भोगशिलां पूण हांव तेजे कडेन उलोवंक वचना. शांती? हांव म्हाका तेजें पडलेलें ना. शांती? जाणा आमी उलोवपाक खूब डिफिकल्ट, पूण पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय म्हाका तूं म्हणजे तुका लागून तेजे कडेन उलोवपाक जाय. मोग दाखोवंक जावो. एक्शन नासतना मोग दिसता? तूं उलयनाय मोग दिसतलो? हां, सो आमकां ही संधान करूंक म्हणजे आमकां एकवट करूंक हो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता ही शांतीन जिवपाक. दुस्मान काय ना? कोण कोणाक कितें म्हणिना म्हण आसा? हां, म्हाज्या लायफान खूब खूब कितें कितें चोरयो बिरयो खूब जाले म्हाजेर, पूण हांवें घेवन बसोंक ना. कित्याक हो पवित्र आत्मो संधान करूंक त्या मनशा कडेन म्हाका आदार शांतीन जिवपाक. देवाचें उतर बसून परगटूंक म्हाका कितले त्रास जाले लॉकडावनान, पूण हांवें
कांयच म्हणूंक ना. सोयरान करूंक संधान करूंक तेज्या वांगडा उलोवपाक इतले त्रास पासून जाले जाल्यार उलोवपाक ताका मोग दाखोवपाक हो पवित्र आत्म्यान दिलो. म्हाजे हस्तुकी जावचें नासलें हें बरेंपण हाडपाक. आमचे हस्तुकी जायना जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचेर पातयेताय येताय आनी तूं जेन्ना नवी रोशना देवाच्या उतरान इगोवन रावताय तेन्ना तूं नवी रोशना जाता तेन्ना तुका हें आपुणूच शांती करपाक मनशा कडेन जाता. इतलें उलोवन तुका पासून देवाचें उतर ना जाल्यार तुजे कडेन जायना. देवाच्या उतरान कंटिन्यू राव तुकाच घटा येतलो तो सैरान करून. तेणी बरयलां न्हू तुका तिसरो सैरान करून शांतेन जिवंक शिकयता म्हणून. म्हणजे तुका बोगसणे दिवन एकवट जिवंक कोण पवित्र आत्मो शिकयता आमकां. पूण आमी जेन्ना आमी तो सांगता तें आयकता जेन्ना आमच्या जिवितान केन्ना घडटा पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें आयकता तेन्नाच हे पॉयंट आमच्या भितर दिश्टी पडटले. पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या भितर दिश्टी पडटलीं जेन्ना आमी कान दिता पवित्र आत्म्याच्या उतराक, जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्नाच आमकां ही शांती आमच्या सवय दिसतली. नाल्यार शांती संवसारान शांती ना. जेजू म्हणटा न्हू हांव तुका शांती दिता ती संवसार तुका दिवं शकना. सांगता न्हू तो जेन्ना पुनर्जीवन जालो तेन्ना हांव तुमकां शांती दिता ती संवसार दिवंक शकना. संवसारान शांती ना. जेजू कडेन पळय शांती आसा ती संवसारान ना. आमकां शांती जायी शांती जायी म्हणटा न्हू शांत दिसूंक जाय म्हाका. देवाच्या उतरान रिगोवन राव कंटिन्यू राव शांती जायी जाल्यार. पीस वी वॉन्ट पीस न्हू सो वी वॉन्ट टू कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड देन वी फायंड द पीस वीच जीजस हॅज गिवन अस. आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्ना जेजून आमकां शांती दिल्या ती आमच्या भितर दिश्टी पडटली. चवथो पॉयंट पळोवया आमी. धमकाण्या मुखार थंड रावूंक आदार दिता. आतां धमकी बीन कोण दिता न्हू धमकी दिना आमकां तुका दाखयतलो कितें तें आनी तुवें म्हाका हें केलां थंय तुका ताका परती जाप दिवपाक कोण तुका आदार दिता हो पवित्र आत्मो. तो कितें म्हणूं कितें करता थंड रावपाक तुका आदार दिता. एका वर्साक न्हू पावसान ऑक्टोबरान म्हयन्यान न्हू खूब पावस येयलो आनी आमच्या दारांसून उदक वयतालें. आमी आमचे रूम बांदलेले तेन्ना नेवेच रूम बांदलेले आनी तें सामान सगळें उदीक वयता तें वाटेर उडयलें कित्याक पावस ना न्हू. आनी सडनली पावस येयलो आनी उदीक आख्खें भरलें फुडल्यान सगळें शेजाऱ्यांच्या दारान बीन. एक शेजारी येयलो आनी दारान येवन खूब धमकी रिपोर्टरांक हाडटा हेका हाडटा खूब दारार उबो रावन म्हाका उलयता. पूण म्हाका पवित्र आत्मा ताका उलोवंकूच दिना कांय. तो धमकी घालता म्हाका कितें दाखयता पुलिसांक हाडटा हें हाडटा आनी हांव ताका कितेंच सांगिना. कितें म्हणटा आमकां हांगा कोण धमकी घालता तेजे भितर तुका थंड रावपाक कोण आदार दिता पवित्र आत्मा. हांव थंड रावली. मागीर पावस सोंपना फुडें तो येयलो. वाट दवरल्या आमी म्हटलें वाट दवरल्या कित्याक आमची मिस्टेक आमकां खबर ना पावस येतलो म्हणून. मागीर चापणूच बरो उलयलो. हें कितें करता हो पवित्र आत्मा आमकां कोण धमक्यो दिता न्हू थंय थंड रावपाक तुका आदार दिता. केन्ना दिता तेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्ना सदांच. बेश्टें जायना एका दिसान तुका थंड रावपाक जावचें ना कंटिन्यू आसल्यारूच जाता न्हू. थंड रावपाक आदार दिता. कोण कितें म्हणटा जाल्यार न्हू एक दीस हांव कोणागेर गेल्ली म्हाका बेश्टेंच अशें
खूब कोणाचें सांगलें आनी म्हाकाय तापयलें. हांव ओगी रावलें आनी मागीर मोतीन कितें चिंतलें, आनीक हेंगेर हांव केन्ना येवपाची ना. हां, केन्नाच येवची ना काय म्हणूंक ना. थंड रावली, पूण थंड रावलें सारकें हांव. दिसता तुमकां हें थंड रावप? मोतीन कितें चिंत्ता, आनीक हेंगेर केन्नाच पांय दवरची ना. आनी म्हाका संवय आहा न्हू देवाचें उतर कानान घालून आयकपाची, संवय आहा अजुनूय. आनी हांवें आतां तेंगेर जालें रात काडली, सोयऱ्यांगेर आमचें तें. आनी दुसरे दिसा वयताना कानान घातलें. बापाचें टॉक आसलें. तो कितें तरी कोणाक सांगतालो, तुमी कोणागेर वचोंक प्रिफर करतले? कोण तुमकां धमकयता, कोण तुमकां त्रास दिता, वो कोण तुमचेर मोगान करता तेंगेर कोणागेर वचपाक तुमी मानवतले? कोण बरें करता तेंगेर न्हू, हां, कोण कितें कितें म्हणटा तेंगेर तुमी वयतले? हां, ना. तर आमच्या मदीं आनी अनभावार्थी म्हणजे कितें डिफरंट आसा? अनभावार्थी म्हणटा न्हू, कोण मोग करता तेचोच मोग करता न्हू ती, कोण बरें करता तांकां ती बरें करता न्हू. आमकां कितें करूंक जाय? दुस्मानाचो मोग करूंक जावो. देवाचें उतर सांगता दुस्मान कोण तुका दुखयता तेचो मोग करूंक जावो. आतां हांवें कितें करूंक जाय? हिंगेर परतें वचोंक जाय. आं, गेलें हांव परतें. मागीर आनीक धमकी ना, देवसार भियालो. जाता न्हू आमचेशी? कोणा कडेन जायना. कोण म्हणटा आपूण कोण म्हाजो मोग करना तेचोच मोग करतली, कोण तरी म्हणटा कोण दुखयता तेचो मोग करतली. दुस्मानाचो मोग करप म्हणजे कितें? कसो आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जावो? हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. कसो आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जावो? जेजू भाशेन. जेजू आमकां कितें सांगता? हो पळो दिल्यार जाता? सोंपें सोंपें. हो पळ्यार मारलें, हो पळो मारलें म्हणून सोंपें? पूण जेजू सांगता न्हू. एक वाटेन तो कितें म्हणटा? आं, एके वाटेन तो कितें म्हणटा? कोण दुखयता तेचो तूं मोग करीत राव. वायटाक वायट फारीक करूं नाका म्हणटा न्हू. बेमानान बेराम हेंच तुका करूंक आपयलां तेच्या पासत मागूंक. आमी कित्याक आपयलां? मोग करता तेचो मोग करूं, वायट करता तांकां सोडूं. आं, कोण वायट करता तेचो वायटाक वायट फारीक करूं नाका. 1 Peter 3:9. वायटाक वायट फारीक करूं नाका, बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका, उपाटे तेच्या पासत माग. हेंच करूंक तुका आपयलां. आमकां कित्याक आपयलां? बरें करता तेचोच बरें करपाक. हां, कित्याक आपयलां आमकां? हां, कित्याक आपयलां आमकां? वाय गॉड हॅज कॉल्ड अस? कित्याक देवान आमकां आपयलां? दुस्मानाचो मोग करूं. कित्याक आपयलां तें पळय. Not remembering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that you are there unto call, that you should inherit a blessing. हां, आमकां देवान हेंच करूंक आपयलेलें आसा. कोंकणीन म्हणटा वायट कधीच वायटाक फारीक करूं नाका. हांवें कितें डिसिजन घेतलें? वायट केलो म्हण हांव आनी तेंगेर वचपाचें ना. बरें केलें हांवें न्ही. वायटाक वायट फारीक केलें न्हू. देव म्हणटा वायटान केन्नाच वायटाक फारीक करूं नाका. बेमानाक कोण तुका बेमान करता, तुका कोण फसयता, तुजें नांव पिड्यार करता, तेजें तूं तशें करूं नाका. बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका. उपाटे पयल्यान कितें सांगता देव? उपाटी तेंच्या पासत मागात. हो दुस्मानाचो मोग कर, असो करूंक जाय आमी. दुस्मानाचो मोग आमी म्हणटा दुस्मानाचो मोग
करूंक जाय पूण आमी जाणा वायटाक वायट फरक करूंक जायना दुस्मानाक दुस्मान आमचो वायट करतलो दुस्मान बरें करतलो आमकां वायटाक करतलो तो म्हणटा दुस्मान तुजें वायट करता तूं वायटाक वायट फारीक करूं नाका हां बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका उपाटी त्या दुस्माना पासत तूं माग म्हणटा कितें कर म्हणटा आमी मागता पाडपण गाय स्वता न्हू बरें जावं नाका कितें कितें आमी इवन आमचे हांवें पळयलां देवाच्या उतरान आसा म्हणटा पूण तरी उतरां आसता ना तेज्या पासत मागो कितें गो तेणें म्हाका हें केलां आरे देव कितें सांगता आमकां आमी म्हणटा दुस्मानाचो मोग करप कसो करूंक जाय आमकां दुस्मानाचो मोग 1 Peter 3:9 सांगता कसो मोग करूंक जाय आमी मागीर कितें जाता आमकां दुस्मानाचो मोग केलो जाल्यार तेज्या पासत मागलें जाल्यार मागीर कितें जाता सर्गीचें दायज कितें देवान आमकां कितें दवरलां न्हू तें आमकां मेळटा पास जाता आमी एग्जामीक पास जाता आनी आमकां प्रमोशन गावता न्हू स्कुलान तशेंच देवाच्या राज्यानूय आमकां हें प्रमोशन मेळटा वाच फुडलें उपाटे अशेंच करूंक आमकां देवान आपयला दुस्मानाचो मोग करपाक आनी हे परी आशिर्वादाचें दायज तुमचेंच जातलें केन्ना जेन्ना आमी वायटाक वायट फारीक करिना आं दुस्मानाचो मोग करता तेच्या पासून मागता आनी तेन्नाच देवाचें इनहेरिटन्स म्हणटा तें आमचें जातलें देवान आमकां कितें दवरलां आशिर्वादाचें दायज बरें ब्लेसींग दवरलेलें आसा जे दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजान आवडूंक ना तसलें देवान आमकां आशिर्वादाचें दायज दवरलेलें आसा जेन्ना आमी हे सगळें पास जातले ह्या आमी परिक्षेक पास जातलीं तांच्या पासून मागतलीं तेन्नाच हे प्रमोशनाचे हे दोळ्यांनी दिश्टी पडना कानांनी आयकूंक ना काळजान आवडूंक ना असल्यो मिलाग्री आमकां दिश्टी पडटल्यो जेन्ना देव कितें सांगता तें आमी कोत्तात तेन्ना समजता आमी म्हणजे एकामेका सवय आमी संदान करूंक जाय मोगान जिवंक जाय हां तोच पॉयंट न्हू आमी म्हणटालीं थंड रावपाक मुखार धमकाणे मुखार थंड रावंक आदार दिता गॅलेशियन 5:22 हां आमकां धमकाणे मुखार हे जेन्ना आमकां धमकी दिता न्हू वायटाक वायट फरक तेन्ना आमकां थंड रावपाक आनी तेन्नाच आमकां देवाचें सगळें आशिर्वादाचें जायज आमकां मेळटा न्हू झगडी केल्यार जाय मेळटलें आमी जाणा झगडी अजून आमी शिकतालीं झगडी कोणाची चोयताना कोण कुडी मासाची रक्ता मासाची म्हणटाली न्हू एफिशियन्स 6:12 शिकतालीं आमी रक्ता मासाची आमची न्हू ह्या संवसारांतल्या काळोखाच्या दुस्मानाची तेज्या वांगडा आमची झगडी तो आत्म्यान आसा तो कुडीन आसा तो आत्म्यान आमचे कडेन झगडटा आनी आमी कुडीन झगडटा ताका लागून देव म्हणटा वायटाक वायट फारीक करना म्हणजे देव आमचे पासून झगडटलो न्हू आमी वायटाक वायट फारीक करना आमी धमकाणे मुखार थंड रावता तेन्ना कोण झगडटा आमच्या पासून देव झगडटा सामसान म्हणटा स्टील बी स्टील न्हू बी स्टील आय वील फायट फॉर युअर बॅटल तूं शांत राव देव म्हणटा आपूण तुज्या पासून झगडटलो जेन्ना तुका धमकोणी आमी काड जेन्ना तुका कोण कितें करता तेन्ना तूं शांत रावता तेन्ना कोण झगडटा आनी देव सारकोच झगडटा कित्याक देव आत्मो आनी देंवचारूय आत्मो आत्म्यांची झूज आमची जाता झूज कशी कुडी मासाची म्हणून आमी जिखना आमी कुडीन झगडटा आत्म्या कडेन हां सारकें न्हू ताका लागून आत्म्यांक झगडोनी म्हणटा ताका लागून तुमी शांत राव म्हणटा कुडीक सांगूंक जाय शांत राव आत्म्या झगडोनी समजता आमी खंय झगडटा ती कुडीन झगडना हय शेजारी मातसो असो येयलो झगडी न्हू आमी घेवन असो येयलो म्हणून आमी इल्ली सुवात घेवन सरकार वयतली कोण शेजारी वयतलो कांय वयतली कोण वचोंक ना ह्या पयलीं झगडले कोण केली गेला ते बॅटा घेवन सरकार गेला कोण तरी आतां वयतलो ह्या फुडें
आं ताका लागून तो म्हणटा झगडी कुडी मासाची न्हू ही रोगता मासाची ही आत्म्याची झगडी आत्म्यांक झगडो न्ही. एक भयण रिट्रेटाक गेल्ली आनी रिट्रेट तेन्ना रात आनी दीस आसतालो रिट्रेट. एका खंय तेंच्या बिल्डरान जागो घेतलेलो एके भयणीचेर आनी बिल्डर ताका सांगतालो म्हाज्या आतां ती भयण येयल्ली पळय तिच्या बाटानसून आपणाक वाट दी म्हणून. ताका लागून तुजी झगडी. ती येयली आनी रिट्रेटाक येयली आनी ब्रदरीक सांगलें. ब्रदरीन कितें म्हटलें प्रेज द लॉर्ड. ती कितें म्हणाली तुजो जागो वचना म्हणून तुका प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक जाता. सो आमी देव कितें म्हणटा आमकां कसले परिस्थितीक देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय काय सीण करूंक जाय. कसलेय परिस्थितीक ऑल सर्कमस्टेंसीस वी मस्ट गिव थँक्स टू द लॉर्ड प्रेजीस टू द लॉर्ड. आतां ब्रदरीन कितें केलें देवाक आर्गां दिली. तिका समजोंक ना कित्याक ती देवाच्या उतरान कंटिन्यू नासली न्हू. जशी देवाचें उतर आयकोता आयकोता ब्रदरीन सांगलें ताका लेट्स डान्स म्हणून. हें आसलें एक सॉंग्साचेर डान्स केलो. डान्स करून ती सारकी खूश जाली संतोश भरीत जाली. घरा गेली तो बिल्डर येयलो आनी म्हणूंक लागलो खंय तुज्या बाटानसून म्हाज्या बाटानसून जागो दिता. कितें केलें तेणी झगडोंक ना. ती देवा कडेन येयली न्हू थंड रावपाक आनी तेज्या पासून ती मागूंक लागली. मागीर देवान कितें केलें तें कितें सर्गीचें इनहेरिटन्स आसलें सर्गीचें दायज तेणी दिलें न्हू तिका. खूब फारां ब्रदर शिरयेची टेस्टिमनी सांगता आनी आमी तिका वखता हे भयणीक वखताली. सो आमी थंड रावपाक आमकां धमकोणी दिता न्हू. ताका धमकोणी दिताली धमकी दितालो न्हू तो तुज्या बाटानसून म्हाका जागो दी म्हणून धमकी न्हू. ती थंड रावली. ती वयल्यान देवाच्या उतरान गेली. कितें केलें देवान काम केलें न्हू. आनी आमकां ती अशी झगडी कोणाची आसली आत्म्याची पूण ती कुडीन झगडोंक सोदताली. पूण जेन्ना ती आत्म्यांक देवाचेर आत्म्यांक झगडोंक गेली तिका वाट मेळ्ळी. आमी कितें करता काय जिवितान झगडी ही झगडी आमची कुडी रोगताची न्हू आत्म्याची झगडी ह्या कावकाच्या देवाची ह्या दुस्मानाची. तेज्या वांगडा आमी झगडोंक जायना. आतां तेंच करताले मुगो. पळोवया आत्मीक झूज. टॉपीक आसा आत्मीक झूग आत्म्याची झगडी. आतां ही कोणाची झगडी म्हणटा आत्म्याची आनी आमी कशी झगडोंक सोदता ती पळोवया. कुडीन जंय ती वचून जातली आमी सेकी सोम्या सोवे ताचे पोदवेच्या बोलान पोवन घोट रावात. कोणा सोम्या सोवे देवा कडेन तेज्या बोलान आमच्या बोलान म्हणटा आमी कशी आमच्या बोलान झगडी करूंक वयता न्हू. कोणाच्या बोलान वयता आमी झगडी करूंक आमच्या बोलान. आनी हांगा कितें म्हणटा आमकां सोमयाच्या बोलान न्हू तेजे शक्तीन आमी घोट रावंक जाय. जेजूची शक्ती आसा आनी तो झगडटा. आमी आमच्या बोलान कोणाय कडेन वयताना आमच्या बोलान तुका दाखयता कितें तें न्हू सोमती न्हू थोडे दाणे तोणके घेवन वचना. एकदां आमी प्रेयर सर्विसीक आसली एका जोगार आमची बायबल कॉपेलान ती बायबल क्लास आसली आनी बायबल क्लास सोंपली न्हू आमची तेन्ना आनी झगडी रस्त्याचेर कोणाची सरपळी तोडली कोणाचे दाणे घेवन आनी आमी एका जाग्यार रावन जिबेचे देणे उस्कुता. आनी आमच्या वांगडा एक ब्रदर आसलो तो गेलो आनी तांकां हात लायलो तेकाय फूल जालो शांती शांती म्हटलें. आनी जेन्ना आमी जिबेचे देणे यूज केले न्हू सगळ्यांनी थंय आसले न्हू तेंच्यांनी 5 मिनटां भितर सगळी शांती सगळे आपआपल्या घरा गेले. कशी झगडटाले ते दाणे तोणके घेवन
कित्याक तांकां खबर ना हे आत्म्याचें झूज म्हणून न्हू. ते आपल्या बॉलान न्हू आमी आमच्या बॉलान झगडी करूंक वयता. पूण हांगा म्हणटा कितें ना शेकी म्हणटा सोवे त्याचे पोदवेच्या बॉलान तुमी घोट रावात. आमी केन्नाय जाल्यार देवाच्या पोदवेच्या बॉलान आमच्या बॉलान आमी घोट रावंक जायना. आमी खूब फावटी आमच्या बॉलान रावता न्हू ना म्हणटा सोमयाच्या त्याच्या बॉलान आमी घोट रावंक जाय. देवचाराच्या सगळ्या मांडण्याचेर जोयत व्हरूंक देवान दिल्ल्या झुजांतले आंगत्राण घालून रावात. कितें म्हणटा आंगत्राण म्हणजे आंगोस्तोन घालून रावात देवान दिल्लेल्या झुजाचे. देवान दिलेल्या झुजाचे आंगोस्तन घालून तयार रावा. देवचाराच्या सगळ्या मांडोळांचेर देवचाराचे कसले कसले प्लान आसा न्हू खोटे तेजेर तुमी देवाचें आंगोस्तन म्हणजे देवाच्या उतराचें आंगोस्तन घालून रावात. देवाच्या उतराचें देवचार कोणाक भियेता बायबलाक. देवाच्या उतरार जे तुजे कायदान आसा ते तोंडासून भायर सरता न्हू त्या उतरा ते देवाच्या उतराचें आंगोस्तन घालून तुमी रावात तयार. कित्याक देवचाराच्या मांडोळाचेर एक झूज करपाक देवाच्या उतरान देवचाराच्या सगळ्या मांडोळाचेर जोयत व्हरोंक देवान दिल्ल्या झुजाचे देवान आमकां दिला न्हू उतर बरोवन दवरला न्हू झुजाक त्या उतराचे आंग थंय घालून रावात. कित्याक म्हटल्यार रोगता मांसाच्या दुस्माना लागीं तुमचें झूज ना पूण पोद्दावणान लागीं अधिकारान कोडे ह्या काळोखाच्या संवसाराच्या राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराचेर वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन तुमचें झूज. आमच्या कोणा कडेन झूज खोट्या आत्म्या कडेन. खोटो आत्मो कोण देवचार तेजे कडेन कांय स्वतूच ना म्हणटा म्हणजे तो खोटो. तेजे कडेन आमचें स्वताचें झूज आसता. आमी सदांच आत्म्यान ताका लागून देवाक झगडोनी आमच्या पासत न्हू आमी झगडोंक सोदता न्हू सगळ्यो गोत कसल्याय एका इवन दुयेंस पिडा कडेन आमी झगडोंक जायना. देवाक देवाच्या उतरा प्रमाणे तें आंगोस्तन घालून तयार रावंक जाय. आमी कितें कोत्ता आमकां धमकोणी दिता तेचे मदीं आमकां खोट रावंक आदार दिता. कोण दिता केन्ना दितलो जेन्ना आमी देवाचे पोदवेन उबी रावता तेन्ना. आमचे पोदवेन न्हू आमचे गोठायेन न्हू देवाचे गोठायेन आमी उबी रावता तेन्ना आमकां कोण हें धमकोणी दिता तितून भितर थीर रावंक शिकयतलो जेन्ना आमी देवाचे पोदवेन उबी रावता तेन्ना न्हू. मागीर पळोवया गॅलेशियन 5:22 परत. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव दिता पेल्या बरें करूंक आनी माय पावसान वागोवंक शिकयता. पेलो कोण ग्लास पेलो कोण जाल्यार आमी पेलो म्हणून पेलोक म्हणची. आमी पेलो म्हणटा न्हू ग्लासा. पेलो म्हणजे आमचो शेजारी आमच्या मुखार आमच्या भोंवतणी कोण आहा तो आमच्या शेजाऱ्यान घरान आमच्या कोण आसा तेंच्या मदीं कितें म्हणटा तेंच्या मदीं मायपास पेल्या बरोबर करूंक
बरें करूंक माय पासान वागोवंक शिकयता. एकामेकाचो विस्वास फावो आसलेलो मनीस कोता. कितें म्हणटा पेल्याक बरोबर आमकां मोगान माय पासान म्हणजे मोगान वागोवंक शिकयता. हां न्हू आमकां कोण शिकयता? पवित्र आत्मो एके फॅमिलीन मोगान जिवंक शिकयता. जेन्ना आमी तेजेर पातयेता येता तेन्ना न्हू. एका सासूमाई कडेन सुनेक जर देवाचें उतर मेवना तांकां कोण शिकयता मोगान जिवंक? पवित्र आत्मो. केन्ना शिकयतलो? जेन्ना आमी हांगा चेंज करूंक जाय. ही म्हाजी सून न्हू, म्हाजें चेडूं. सुनेन ही म्हाजी सासूमाय न्हू, म्हजी माय. जेन्ना हें रिलेशन आसतलें तेन्नाच मोग करून शिकयतलो न्हू. हांव म्हाज्या सगळ्यांक तोच सांगता. क्लासीन एक सासूमाय आहा, आपण म्हणटा सुनेचे खूब काजार जाले जेन्ना म्हणजे हें सारकें तें सारकें म्हणजे तिका सिस्टम नासली. पूण कितलें जातालें पूण आपूण तिका म्हाजें चेडूच म्हणटालें. चेडूं चेडूं म्हणटा तेन्ना चेडवाचें रिलेशन जातलें लायफ एंड डेथ. हांव सांग सासूमायक माय म्हणटलें जाल्यार मायच जातलें थोड्या दिसांनी. पयलीं तुका कांय दिश्टी पडचें ना. रोखडेंच दिश्टी पडटा. ही फ्रूट आमच्या मदीं रोखडी दिश्टी पडटली. ही फ्रूट रोखडें दिश्टी पडटली पवित्र आत्म्याची ना न्हू. टायम लागता. तशेंच तूं जेन्ना म्हणटाय आतां एक बी घातल्या. कसली बी घातल्या? ही चिकवाची बी. फाल्यां येतली 8 दिसांनी येतली ना. चिकू 8 दिसांनी मेळचें ना. टायम लागतलो न्हू. 2-4 म्हयने 5 म्हयने लागता न्हू. आतां आमी जी मायची बी घातल्या, माय म्हणून सासू माय म्हजी माय म्हणून एक मम्मी म्हणून बी घातल्या. कितल्या दिसांनी रोखडें जालें. हां ही बी घातल्याची टायम लागतलो न्हू. सो पूण हांवें तें चिंतनानी ती कितें करूं. म्हाजी माय ती. हांव म्हाज्या मायक दुखयतली आसली. हां ही म्हजी माय हांव दुखयतली. हां ही म्हाजी सून म्हाजें चेडूं. हांव म्हाज्या चेडवाक कितें कितें म्हणटली आसली. लेट उठलें जाल्यार आसूं म्हाजें चेडूं न्हू तें थकोन येयला. सुनेक आमी थकोन येयल्यार पासून उठूंक ना करता. पूण जेन्ना आमी चिंतना चेवदरतलें आमचें चेडूं म्हणून तें चेडूच जातलें. तें रोखडेंच जावचें ना. जशें बी घालता रोखडेंच मेळटा. हां आमी आमचें रिलेशन आमची हांगा चिंतना बदलूंक जाय. जावयांक एक म्हाजो चेडो हांवें चेडूं दिवन एक म्हाका चेडो दवरलेलो आसा. तूं जेन्ना पळयता तें रिलेशन चेड्याचें रिलेशन जातलें. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां. हांव जेन्ना सांगतालीं न्हू तिका चेडो म्हूण तिजो चेडो भाशेन सिरीयस केली तुज्याची घोव तेन्ना बरो नासलो तेन्ना. रोखडेंच फळां दिसना. कसले झाडाचेर बसून बी घातल्यार रोखडीच फळां दिसता. तशीच आमी जें कितें उलयता तेजी रोखडीच फळां दिसतलीं आमकां. आमकां रोखडेंच मायपास फॅमिलीन आमच्या मोग करूंक जातलो. आं जावचें ना. रोखडेंच आमकां रोखडेंच जाय. ओवरनायट. आमचो एक बरादर आसलो आमच्या न्यू क्रिएशनान. तो कोणी येयलो न्हू तांकां सांगतालो पळय सिस्टर ओवरनायट कांयच मेळचें ना. ओवरनायट कितें तरी मेळटा. डॉक्टर रिपोर्टान बसून ओवरनायट तुका पेकोणी मेळटा. हां ओवरनायट फ्रूट मेळटा झाडाचें ना. पूण देवाच्या उतरान आमी ओवरनायट आमकां जाय सगळें. रोखडीच पेकोणी जाय. रोखडेंच आमकां बरेंपण जाय नाका. रोखडेंच म्हाका सासूमायन म्हाका चेडूं म्हटलेलें जाय. रोखडेंच सुनेन म्हाका मायन म्हाका माय म्हटलेली जाय. रोखडेंच जाता. हां टायम लागतलो. जितलो तुजें चिंतप बदलतलें तितलेंच तुजें फास्ट मिलाक तुज्या जिवितान बदलतली न्हू. हां पूण आमी प्रॅक्टीस करुपाक जाय न्हू. सोडून दिवपाक जाय. हां आमकां आमचें पवित्र आत्मा आमचे फॅमिलीन मोगान मायपासान जिवंक शिकयता. कोण शिकयता? पवित्र आत्मा शिकयता न्हू आमकां. पातयेवंक जाय. फॅमिलीन आमकां जेन्ना आमी एक रिलेशन्स देवाक जाय तसो जेवान ऑलरेडी लॉ काडून उडयलेलो. मादर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ सगळो लॉ खुर्साचेर काडला न्हू कायदो. हां काडून उडयला. आतां कितें केलां आवय धुवो चेडूं भयणी
भाव भाव हे रिलेशन देवान जेजून केलेलें आसा, जेजू मरोन आमी स्वत मानता तेन्नाच आमी हे माय मोगान जिवंक आमच्या फॅमिलीन आमकां पवित्र आत्मा आदार दितलो. जेन्ना आमची चिंतना बदलता तेन्ना आमी घोवाचो भाव म्हजो भाव, तुजी बायल म्हजी भयण, तेन्ना म्हाज्या भावाची बायल म्हजी भयण, आमी जेन्ना हे रिलेशन करून पळयता न्हू तेन्ना तेंच रिलेशन जातलें आमच्या चिंतनांनी. समजता तेन्नाच हो मोग करूंक आमी पावतलीं. हो पवित्र आत्मा आमकां आदार दितलो केन्ना तूं तुजी चिंतना बदलता तुज्या फॅमिली मदें. चेंज इन थिंकींग कळटा. माय पप्सान वागोवंक शिकयता. एकामेकाचेर विस्वास फावो आसलेलो मनीस कोत्ता. आमकां कोणाचेर सासूमांचेर आमकां सासूमाय म्हटल्यार तेजेर विस्वास दवरूंक जाता, सुनेक म्हटल्यार विस्वास दवरूंक जाता, देर म्हटल्यार नणन म्हटल्यार विस्वास दवरूंक जाता. जेन्ना तूं भाव भयणी माय पाय म्हणटा तेन्ना तुका विस्वास दवरूंक जायना तेंचेर. ताका लागून चेंज युअर थिंकींग. पवित्र आत्मा सांगता आमची चिंतना बदलूंक जायी अशी. तेन्नाच आमी तेंचेर फावो तो विस्वास दवरतली. देव सांगता तो न्हू. आमी विस्वास दवरतली न्हू. जायतो तेंप जालो, जायतो तेंप जालो. म्हाजी न्हू आमची जॉयंट फॅमिली कांकणां सगळी कांकणां भांगराची घरानूच आरमारीन सगळी मेळच ना अशें हांव कोणाक सांगिना. ताचो घोव आसलो ताका म्हटलें म्हाजी कांकणां पळयल्या. तो म्हणलो ना हेका विचारलें तेका. हांवें म्हणलें ताका बीन कोणाक विस्वासाची गरज ना, कोणाक फॅमिलीन विचारपाची गरज ना. कित्याक आमकां विस्वास आहा न्हू. देव म्हणटा आमकां विस्वास दवरता ती मनशां करता न्हू एकामेकाचेर. हेजेर तेजेर घालतली आमी विस्वास आहा जाल्यार. हांवें म्हटलें गरज ना, कोणाकूच विचारूं नाका, कोणाकूच सांगूं नाका. फक्त आर्गां दी कांकणां मेवळी म्हणून. कित्याक फक्त तूं आर्गां दी म्हाजी कांकणां मेवळी म्हणून. आनी एक दीस अशें जालें ते सुवातेर अशें हांवें सोडलेलें. ते सुवातेर वच जाल्यार ती कांकणां आसा आरमारीन. आमकां कितें करता हो पवित्र आत्मा एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक शिकयता. केन्ना आमकां विस्वास आमी चेंज करतली रिलेशन्स आमचे. हे रिलेशन ही म्हाजी भयण, ही म्हाजो भाव, ही म्हाजो आवय, ही म्हाजी माय. तेन्नाच हे रिलेशन आमकां घरान मोग करपाक आनी तेंचेर विस्वास दवरूंक जातलो. जावचो ना. आमच्या भयणीचेर भावाचेर आमकां विस्वास ना, आमच्या आवयचेर विस्वास ना, आमी चोरी घालता आमच्या आवय बापायचेर, भयणीचेर घालता, भावाचेर घालता. तेकाच लागून आमी रिलेशन चेंज करूंक जाय. जर हे पवित्र आत्म्याची फळां आमचे सवय दिश्टी पडटली आनी दिसोंक जाय जाल्यार आमी चेंज करूंक जाय सगळें रिलेशन. हॅलो सिरियस जाली. समजता कितें तरी वयता, कितें तरी गाठीक मारता, कितें तरी काळजान वयता भायर सरोंक. ही पवित्र आत्म्याची फळां. ही पवित्र आत्म्याची फळां न्हू आमचेची आसा. ओपन करूंक जाय. कोण आदार दिता? पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. जातलें? जावपूच जाय न्हू. जावपूच जाय न्हू. ही पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमचेची ही फळां दिश्टी पडोवपूच जायी. आनी जर आमी चोत मानता आमी जेजू क्रिस्ताक सगळे एकठांय जाल्यार आनी आमी नवी रचना म्हणून ही फळां दिश्टी पडोंक जायी. 2 Corinthians 5:17 कितें म्हणटा? When we join to the Christ, we are new creature, new creations. Old is gone, all new. जर आमी नवी मनशां जाल्यार ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे सगळे कितें करूंक जाय? दिश्टी पडोंक जाय. ही आमी शिकल्या ती पवित्र आत्म्याची फळां. तेन्नाच आमी कळटली आमी नवी रचना जाल्या. पोरणें सगळें गेलां म्हणून. कळ्ळें? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Beyond all things are became new. केन्ना सगळें न्यू जातालें? became new. कंटिन्यू आसतलें रिन्यूइंग इन मायंड.
देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना बदलतली तेन्नाच आमकां ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय दिश्टी पडटली आनी आमकां म्हणटली लोक तूं सारकें नवेच जाला मुगो पोन्ने सगळें तुजें लायफ केलें मुगो हां केन्ना म्हणटले तेन्ना दिश्टी पडटलें ही फळां आमचे थंय आमी उपोवन करतले पवित्र आत्म्याच्या आदाराक मातशें कठीण लागतलें पूण जातलें देवान सांगलां न्हू जातलें आमचेशी जावचें ना जावपाकूच जाय न्हू सांगता एक भयण तेवटेंतली आं साद्या गांवची ती म्हणटा आपूण एका घराब्यान काजार जाली आनी घरान कितें जालें सगळे नश्यान बायलां दादले सगळे सोरोप येता नश्यान म्हणटा नशा कळ्ळें सगळे आनी तेचें काजार जाला आतां कितें जातलें तेचें हालत आं झगडी न्हू मोग येतलो तांकां तेंचें सोरोप येवन कोण सगळें पडटा बायलांय पडटा दादलेय पडटा तेजो मोग येतलो ताका झगडी करताले म्हणटा आपूण हें सगळें कितें काय म्हणून घोवा वांगडा झगडी तेंच्या वांगडा झगडी जीव दिवपाक बसून गेले म्हणटा आवयगेर गेले मागीर तिणें सांगलें ना बदलतलो तो घोव तुजो चल घरा आनी तें सादें गांव न्हू तांकां मागीर लोक सगळे आसतलो न्हू तूं घरा येयल्यार सगळे लोक आमकां आसतलो म्हण लागले आवय परतें वयचें पडलें ताका घरा परतें तशेंच झगडी तशेंच त्रास एक बायल येयली म्हणटा आनी तिणें सांगलें मागणें करात सदांच जेजूचें घरान फक्त बायलांच मागणें करतालीं दादले सगळे आतां पासून तोच आसा न्हू मातशें रूल भयणीच सगळ्यो न्हू हांगा पळय कोण आसा एकूच भाव आहा हां सो सगळीं मागणें करतालीं आनी एक दीस ती भयण पापा गेलो तेंच्या ते गांवांत थंय देवाचें उतर आयकलें आनी देवाचें उतर तिका इतलें हें जालें बुडोवन गेली देवाच्या उतरान कितें करतालीं भुरगीं जॉयंट फॅमिली न्हू रातची न्हिदली न्हू सगळीं बायबल घेवन बसतालीं देवाचें उतर शिकतालीं सगळीं न्हिदल्या उपरांत सदांच चालू आसलें थोड्या दिसांनी म्हणटा छत्तीसगड एका म्हयन्याक रिट्रीट आसलो मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2 वर्सां पयलीं आं तेन्ना तिका कितें जालें तिची भयणी बिणी सगळीं गेली एका घोवान सांगलें कितें जाणा तूं जर त्या उतर शिकोवंक वयशी थंयच राव परती घरा येवं नाका म्हणून म्हणटा आपणाक वचोंक मेळोंक ना आतां 14 दीस जाले ती सिस्टर पळय कोण घेवन गेली ती परत येयली तिणें म्हटलें आनीक कोणाक वचोंक जाय 15 दिसांक गेल्यार वचो येता तिणें सांगलें सिस्टरीक आपणाक वचोंक जाय तें तुजेर आसा आपणाचो घोव धाडिना तुजेर आसा म्हणून तूं वचोंक जाय तूं चल म्हणून सांगलें घरा येयली म्हणटा बॅग पॅक केलें आनी लिपोवन दवरलें कोणूच धाडिना न्हू भुरगीं धाडिना घोवूय धाडिना सकाळीं उठली 5 बॅग घेतलें आनी पळोवळी म्हणटा खंय देवाचें उतर शिकोवंक आनी म्हणटा सगळें इसरलीं भुरग्यांक इसरलीं इतलीं म्हणटा देवाचें उतर इतलें शिकलीं सादी ती हां आनी घरा येवच्या टायमार एक तिका देवाचें उतर मेवलें मॅथ्यू 5:13 14 मॅथ्यू 5:13 आनी 14 आनी थंय एक टॅस्टिमनी गावली भावाची तो भाव एका पास्टरान देवाचें उतर परगोटणारा ताका सांगलेलें बायलेक त्रास कर म्हूण जेवण बीन दिवं नाका तेन्ना तो ब्रदरी कडेन येयलो तेन्ना हांव शॉर्ट सांगता तेन्ना ताका कळ्ळें की मोग म्हणजे कितें तें आनी ब्रदरीन सांगलें एक पांय पुसणें जावंक जाय आमी पांय पुसण्याचें काम कितें तूं कितलें कचरो हाडून तें तुका कितें म्हणटा पांय पूस फाफोड दुखोय ताका कितें म्हणटा डोरमॅट सो आमी डोरमॅट जावंक जाय म्हूण सांगलें ते ताका एक कळ्ळें डोरमॅट आतां ते येताना देवा तिका खबर आसलें न्हू आपणाक टायण्यो येतल्यो म्हणून सांगिनासतना गेल्या न्हू ती पुजा करतलीं सगळीं जाणां आं सो ती उतर घेवन येयली मॅथ्यू 5:13 यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ बट इफ द सॉल्ट हॅज लॉस इज sour wherewith shall it be salted? It is the
there henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. एक खारसाण बिगडली आमी संवसाराचे मीठ म्हणटा देव. हां, संवसाराचे मीठ. सिस्टर सांगताली कित्याक संवसाराचे मीठ म्हणटा तो. आदी फ्रीज नासले, एक प्रिजो हें सॉल्ट न्हू दवरताले, बरें फ्रेश दवरताले. आमी हें मीठ कशी जावंक जाय, रूच येवंक जाय दुसऱ्याक, रूच आसूंक जाय. आमचे देवाचें उतर सांगतना रूच येवंक जाय. कोणायकू घरा कडेन बसून सांगतना रूच येवंक जाय. संवसार मीठ मीठ कितें करता, रूच हाडटा न्हू जेवणाक. मीठ कितें करता, रूच हाडटा. आनी जर खार जालें जाल्यार खावंक जाता तुज्यान तें, भायर उडोवचें पडटा न्हू. तशींच आमची उतरां वायट जाल्यार ती उतरां मनशाक भायर मेगळटा न्हू. उतरां आमची सॉल्ट म्हणजे आमचे मोगाचें. आमी लोकांच्या जिवितान एक मीठ जावंक जाय, बरेंपण हाडूंक जाय, आं बरी रूच हाडूंक जाय. जेवणान कशें रूच हाडटा पळय तशी. आनी एका कवळ्या हांव मीठ म्हणून कोणी कितें म्हटल्यार घेवचें पडटा न्हू. मीठ जातलें जाल्यार हें मीठ. मागीर म्हणटा तो यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिटी दॅट इज सेट ऑन हिल कॅनॉट बी हिडन. आमी संवसाराचो उजवाड. कोण आमी संवसाराचो उजवाड. आनी लिपोवन दवरूंक जाता उजवाड, वयर पेड्यार दवरचो पडटा, सगळ्यांक दिश्टी पडटा. तशें आमी उजवाड जावंक जाय संवसारान. आमी कितें करूंक जाय, उजवाड जावंक जाय दुसऱ्याच्या जिवितान. काळोख जावंक जाय का उजवाड. काळोख म्हणजे वायट. आमची उतरां कशीं जावंक जाय, उजवाडाची. वाच भयणी, तुमी प्रितिमेचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून जिवंक जायी. ते फकत भायर उडोवचें, पाणी पांयां तोळा मोस्तुचें, आनी कित्याकूच उपकार ना. हें मीठ आमी सांगतली जाल्यार बरें रुचीची उतरां आमच्या तोंडांसून भायर सरोंक जाय, उजवाडाची उतरां, कावळखाची न्हू. ही म्हणून ती भयण घरा येयली. असले म्हणटा त्रास, पूण रातचें ती देवाचें उतर शिकताली न्हू. तिजो घोव व्हडल्यान पिक्चर घालतालो मोबायलाचेर, व्हडल्यान आवाज. ती म्हणटाली ह्या रुमान घालता म्हणून दुसऱ्या रुमान गेली. दुसऱ्या रुमानूय म्हणटा व्हडल्यान पिक्चर घातलें. आपूण म्हणटा म्हाज्या देवाचें उतर म्हणटा कंटिन्यू वाचूंक लागली, नोट्स बरोवंक लागली. हॅलो, तो थकलो पिक्चरा पळोवन आनी न्हिदलो. हॅलो, तो थकलो म्हणटा आपूण तो 10 न्हिदलो न्हू. आपूण आनीक 2 वरां 12 जायसर म्हणटा देवाचें उतर शिकताली. आनी घोवाचेर सर्वेस्वराचो आत्मो घोवाचेर देवान ताका अभिशेक केला, आपल्या मोगान बोरला आनी सगळ्या सोऱ्यांतलो नशांतलो सुटका दिला ही म्हणटालो. आनी घोव कितें सांगतालो सगळ्यांक, बायले भुरग्यांक साणीत पूण सोऱ्याक केन्ना सांडचो ना. कितें जालें, आपूण म्हणटा मागीर यूट्यूब शिकली म्हणटा आपूण मोबायलाचेर. आनी दीसभर म्हणटा देवाचें उतर घालताली म्हणटा. घोव म्हणटा पिक्चर पळोवपाचो विसरलो आनी देवाचें उतर आयकूंक लागलो दीसभर. कितें जालें, सोरो सोडलो. आनी लोक ताका विचारतालो बायलेन कितें तरी म्हाज्या जादू केलो म्हणटालो. तुवें कसो सोरो सोडलो काय म्हणटा ना म्हणटाले ते फ्रेंड तेजे. सो म्हजे बायलेन जादू केलो. मागीर तोय आतां तांकां सांगता कितें म्हणूंक जाय तें. आनी आतां म्हणटा तो हो म्हणटा मनीस आपणाक देवाचें उतर आयकूंक दिनासलो. आतां तो म्हणटा आपणाक तुका खंय व्हरूंक जाय देवाचें उतर आयकूंक, म्हाका सांग. लेट जाल्यार हांव तुका व्हरोंक येता. खंयचोरी वयता न्हू तूं देवाचें उतर दिवं, हांव तुका व्हरपाक येता लेट पासून जालें जाल्यार. आनी ती भयण म्हणटा आपणाक आमकांय तशेंच आसूंक जाय. आपूण त्या सोऱ्याच्या घोव पळय सोरो पियेता त्या भुरग्यांचेर बायलेचेर कितें इफेक्ट जाता तें म्हाका कळटा म्हणटा. आपुणाक जेन्ना म्हणटा खंयचोरी म्हणटा दिसलें म्हणटा कोणी सांगलें आपणाक तिजो घोव सोरो पियेता आनी अहो करता, आपूण म्हणटा रोखडीच थंय वयता म्हणटा कितलेय पयस आसूं. आनी ती म्हणटा सांगतना नाका भयणी सांगू, हांव सगळें हितूनसून गेल्या म्हणून हांव तुका एक सांगता हांवें जें केलां आनी तूं कर म्हणटा आनी तुज्या घोवाक सुटका दी. कितलें म्हणटा घरा बी येयल्या म्हणटा लागीं
त्या गांवान पयलीं तेज्या घरान फॅमिली सगळी येयली. टेस्टिमनी दिताना ती सांगताली च्याचेरी सायज आनी हे सास ते सास जॉयंट फॅमिली. आनी तेंच्या घरान खंय जेजू मेळच्या पयलीं वर्साक 2 दादले मरताले सदांच डेथ आसतालीच म्हणटा. जेन्ना देवाच्या उतरान आपूण रिगली, देवाचें उतर शिकली, तेन्ना सगळो घराबो साल्वार जालो. जेजू कितें म्हणटा? सगळीं येयली म्हणटकीर साल्वार जातली म्हणटा काय? तूं एकलेंच सोतमान तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. आमी कितें करता रावता? आख्खो घराबो येवपाक न्हू, म्हजो घोवूच येयना, म्हाजी भुरगींच येयना, म्हाजी भयणूच येयना, म्हजो भावूच येयना मागण्या म्हणिना. देव म्हणटा तूं एकलेंच सोत मान आनी तुजें जिवीत बदल. देवाचें उतर कितें सांगता पळय तशें, आनी तेन्नाच तुजो घराबो तुज्या फाटल्यान देवाचें उतर आयकतलो. तुजो आतां तिणी एकल्यानूच जिवीत बदललेलें, आख्खो घराबो येवंक नासलो. ती एकलीच देवाचें उतर सांगलां न्हू, पॅक करून चोरून गेल्ली म्हणून. एकलीच गेल्ली पूण आख्खो घराबो साल्वार जालो न्हू. ती आख्खो घराबो म्हटल्यार आनी म्हणटा कितले घराबे वाड्यान म्हणटा साल्वार जाले, ते घोवाचे फ्रेंड साल्वार जाले. एकले स्वत मारलेलो. आमी सगळीं एकले स्वत मारून आमचें जिवीत बदलुया. देवाचें उतर कितें सांगता तें चेंज करुया आमचें चिंतना. लॉ काडून उडोवया, कायदो काडून उडोवया न्हू. कायदो जावो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जावं कायदो काडून उडोवया, लॉ काडून उडोवया आनी जिवोवया. पवित्र आत्म्याची फळां आपुणूच ओपन जातली आमच्या भितर आनी आमी न्यू क्रिएशन जातली. दिश्टी पडोंक जाय दुसऱ्यांक न्हू, जाल्यार ही फळां आमच्या भितर ओपन जावंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. समजोंक ना कोणाक? हां, समजलें न्हू? आमी कशी ही पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या भितर ओपन करूंक जाय ती. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. सो उबी रावया सगळीं देवाक आर्गां. थँक्यू जिजस. सुर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाजता आयच्या ह्या सोबीत दिसा पासत. आयज आमकां तुवें देवाच्या उतरान चलयलेल्या पासत, देवाच्या उतरान वाडयल्या पासत. आनी तेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमच्या भितर एक भावार्थ उप्पन जाता आनी आमच्या भितर आसलेली भिरांत दुबाव सगळो पयस जाता. ह्या वेळार आयच्या दिसा अशेंच जालां, आमच्या भितर भावार्थ वाडला तुजें उतर आयकून. कंटिन्यू जालें आनी तुवें आमकां सांगलां न्यू क्रिएशन जावंक जाय जाल्यार आमच्या भितर ही पवित्र आत्म्याची फळां दिश्टी पडोंक जाय. मोग, शांती, खुशालकाय सगळें आमच्या भितर एकामेका कडेन समान करून, दुस्मानकाय सोडून मोगान जिवंक, मायपासान धरूंक, विस्वासान एकामेकाचेर रावंक होच पवित्र आत्मा. आनी तेन्नाच आमी कळटा आमच्या भितर आमी खरीच नवी रचना जाल्या. आनी जरी आमी नवी रचना आनी पवित्र आत्म्याची फळां जर आमकां सगळें आमचें मोत, आमचें रिलेशन एका मनशां वांगडा आमकां चेंज करूंक जाय. आनी तशेंच आमकां ही टेस्टिमनी वचून एक गोवायकी वचून जायते शिकयलाय कशी भयण देवाच्या उतराक हें केलें आनी तुवें तेचे कशें मागणे आयकले. सगळो घराबो तिचे एकल्याचेच विस्वासा वरवीं घराबो आख्खो साल्वार जालो. आमकां तेंच सांगताय तूं देवाचें उतर सोद. सीक द किंगडम ऑफ गॉड आनी एवरीथींग वील एडेड टू यू. आमकां तेंच सांगताय तूं देवाच्या उतराक सोदात, देवाच्या उतराच्या कायद्या प्रमाणे चलात. एका वायटाक वायट फारीक करूं नाका, बेमानाक बेमान करूं नाका, उपाटी तेंच्या पासत मागात. हेच करून देवान आमकां आपयलेलें आनी तेन्नाच देवाचें जे आशिर्वादाचें दायज आमचे सो येतलें. ही आमकां तूं शिकयता दुस्मानाचो मोग कसो करूंक जाय आनी कशें आमकां ब्लेसींग येता तें. आमकां म्हणटाय तूं भावार्थ नासलेली पासून मोग करता तेची मोग करतली, पूण तूं आमकां सांगताय दुस्मानाचो जी कोण तुका दुखयता तेंचो मोग करूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. आनी तितूनच आमचें आशिर्वादाचें जात, तितूनच आमचें प्रमोशन आसा. आनी त्या पासत आनी तेन्नाच आमी जे पळोवंक ना, कानान आयकूंक ना, कायजान आवडूंक ना, त्यो आमच्या मिलाग्री आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटल्यो. त्या पासत जेजूक आमी आर्गां दिता हाचे शिकोवणे पासत, आयच्या दिसा पासत. थँक्यू जिजस. हांव हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या